खाशेले क्षमतेचे भुरग्या खातीर काम करपी ढवी फोंडेचे लोकविश्वास प्रतिष्ठानाचे स्पेशल स्कूल अंदू 41वे वर्स पुराय करता। ते निमतान 10वेच्या आणि 12वेच्या भुरग्यांचे कौतुक केले। तेच बरोबर विविध कार्यावळी घडोवन हाडल्यो। शिक्षक, पालक आणि भुरग्यांनी मिळून पितारिल्लो भारताचो नक्सो कार्यावळीचे मुखेल आकर्षण ठरले। लोकविश्वास प्रतिष्ठान स्पेशल स्कूल धवळी ही समाजकार्य करपी संस्था म्हूण गोंयांत आनी गोंया भायर फामाद। फाटली 41 वर्सां ती खाशेल्या भुरग्यांचे उदरगती खातीर वावुरता। मंगळारा ह्या संस्थेक 41 वर्सां पुराय जालीं। ह्या निमतान आनी आझादी का अमृत महोत्सव हाची संद घेवन संस्थेच्या वेवस्थापनान 10वेच्या आनी 12वेच्या परिक्षेक उत्तीर्ण जाल्ल्या भुरग्यांचो भोवमान केलो। तशेंच शिक्षक आनी भुरग्यांच्या जोड पालवान विंगड कार्यावळी घडोवन हाडल्यो। भुरग्यांनी शिक्षकांच्या आणि पालकांच्या आदारान भारताच्या नकाशाची सुंदर कलाकृती तयार केली। आयकात संस्थेचो अध्यक्ष अनुप प्रियोळकारान संस्थेबाबत दिल्ली माहिती। लोकविश्वास प्रतिष्ठान अध्यक्ष प्रियोळकार आयच्या दिसाच्या निमित्तान औपचारीक माहिती दिता। लोकविश्वास प्रतिष्ठान ही संस्था 16 ऑगस्ट 1981 सुरू जाली आनी आज 41 वर्सां पूर्ण करून 43व्या वर्सांत पदार्पण केलें। संस्थेचो वर्धापन दिन साजरो करता आसतना ज्या भुरग्यांनी आपले 10वी आनी 12वेच्या शैक्षणीक वर्सांत जांकां यश संपादन जालें तांचे सन्मान करपाचो आनी तांकां शिश्यवृत्ती ज्यो दिल्यो वता त्यो दिवपाचो कार्यक्रम असो कार्यक्रम हो आशिल्लो। अशा पद्दतीन लोकविश्वास प्रतिष्ठान आपल्याले जे ध्येय आणि जे उद्दिष्ट आसा ताका अनुसरून 41 वर्सां काम पूर्ण करून पूण आतां ह्या 42व्या वर्सांत पदार्पण। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।